आमच्या खंयच्याच विलेजराक लोड शेअरिंगाचो प्रॉब्लेम जावंक आतां कितल्यो मेगा प्रोजेक्ट येयल्या एका हेतून 20 AC 20 वॉशिंग मशिनां स्विमींग पूल कितली इलेक्ट्रिसिटी यूज करता ते पळय अजून तुमकां कांय ताजो फरक कळोंक ना फुडल्या 10 वर्सांक लोड शेअरिंग हो प्रॉब्लेम जाता तो पळय फक्त झाडू जरी जर तुम्ही पास केले जाल्यार तुम्ही पास केले न्हू तेन्ना तुम्ही ताका रिस्ट्रिक्शन घालपाक जाय भायलो कोण हाडूं नाका सेक्युरिटी आमचे आसतले गांवांत लोक आमचो आसतलो आमच्या गांवांतले गांवांत आसतले थंयसर आतां तूं पळोवंक वयशी प्रत्येक व्हडल्या व्हडल्या कन्स्ट्रक्शनांनी आसामचे नेपाळचे सगळे लोक थंय भरलेले आहा भायलो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितलो वाडलेलो आहा तो पळय आनी हो आमकां कितलो डेंजर आसा तो पळय सपोज पंचायती कडल्यान एनओसी घेऊन ना काय जाय कितें जाय हेल्थाची जाय ट्रेड लायसन्स जाय तेजेर पण तुका दिवंक गावता न्हू that time you can catch him okay if it is a commercial land and if it is a eatery FDA कडे लायसन्स घेवपाक जाय so you conduct one rate call FDA and tell him you conduct कलेक्टर थंयसर धुवपाक घालतले आनी रिक्षा पार्क करता कोण पळयतो ताका एवरी टायम आमी पळोवंक जाय तेन्ना तूं तेन्ना सांज्या आसता पळय तेन्ना आमकां जनरेटर हांव विलेजराक घेवन येता थंयसर आनी तें इन्स्पेक्शन करुया तुमकां कॉल करुया तूं वाटूय कॉल करुया स्टार्ट जावन मरे ना आतां अशें कित्याक थंयसर तेंपान कोण हाडून उडयतात न्हू ती ताका आमी सांगतात आमचो सुनीलान बाबा भाशेन काडलें कलेक्शन टायम दितलो टायमींग चेक करचो आमगेर येता तो 8 आमकां देतो 7:30 केन्ना धाडा तुमची येता कित्याक मरे एक 8 टन गटारांनी उडयतात मागीर गटार चोपता ना ना इशू सेपरेट काय ना सगळे काम करा तू म्हाका सांग कोण दिता ते मशीन हाडून तुका गावेसून दिला ना ना म्हाका काय सामान्य भरपाडे ग्रामसभा जाली पयली आनी ह्या ग्रामसभेन कितें कितें अशे इश्यूज येयले आनी ग्रामस्थांचे कितें इश्यू जाल्ले आनी सरपंचान कितें सांगलें की खंयच्या इश्यूचेर तो ते एक्शन घेतले अशें ओवरऑल पळोवंक वयशें जाल्यार सगळ्या लोकांनी जे आपले इश्यू म्हणलेले न्हू तेजेर सरपंचान आनी सेक्रेटरीन तेजेर सगळ्याचेर आमी तेजेर वर्कआवट करतले म्हणून सांगलें आनी लेजिस्लेचरान सगळी बरोवन घेतल्या तेंच्यांनी आनी आमी सगळी
पास करून घेतले म्हणून सांगला तर अशें सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर हो पंच मेंबरान सेक्रेटरीन दिल्लो आसा तर आतां फुडल्या ग्रामसभेक आतां आमकां कळटलें की बाबा तेंच्यांनी ही कामां केल्या काय ना तुका दिसता फक्त आश्वासनात आहा ना कित्याक सांगूंक जायना कित्याक हे इतल्यो ग्रामसभा जाल्यो इतले ग्रामसभेक केन्ना अशी ग्रामसभा इनकम्प्लीट जावंक नासली ही फर्स्ट टायम ही ग्रामसभा ऑर्डिनरी ग्रामसभा ही एक सक्सेसफूल जाल्ली आसा आनी तितूर तेंच्यांनी आश्वासनां दिल्या खरी सगळ्यांची तेंच्यांनी रेजोल्युशनां बरोवन घेतल्यान सगळीं घेतल्यान आतां फुडल्या आमकां पंचायतीच्या हेका कळटलें की बाबा ती पास केल्या काय ना कित्याक आमी तांकां हें करपाक जायना न्हू आमी तांकां अंडर एस्टिमेट करपाक जायना कित्याक ते जेन्ना आमकां रिस्पॉन्स दितले पळय तेजे वयल्यान कळटलें की बाबा तेंच्यांनी आमची उतरां दवरल्या काय ना ती फुडल्या ग्रामसभेक आमकां कळटलें मेन जे आमी पयले जे उदकाची आनी लायटीची समस्या बरीच जाल्ली आसा काही 8 दिसां पयलीं जे लायटीची समस्या जी पयली की लायट आमच्या शिवोलन येता वयता हाचेर कितें तोडगो काडटा म्हणून तेंच्यांनी सांगलो आतां तेंच्यांनी कितें सांगलां लायटीचो जेन्ना इश्यू येयल्लो पळय ती म्हणपाली अंडरग्रावंड केबलिंग करतले आमी सो अंडरग्रावंड केबलिंग करतना आमी तांकां क्वेश्चन विचारले की हाचेर लोड शेअरिंग जाता तेजेर तुमी कितें करतले लोड शेअरिंग जाता तेजेर ती म्हणपाली आमी सांगलें तांकां की तुमी मॅच्या प्रोजेक्ट हाडनाका जाल्यार एक तर मॅच्या प्रोजेक्ट हाडटले की इलेक्ट्रिसिटी दिवं नाका तांकां सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज करून तर तेंच्यांनी आतां सांगलां की आमी तेजेर आमी उदकाक तांकां आमी परमिशन दिना म्हणटा ती आतां लायटीचें तेंच्यांनी आमकां कांयच सांगना म्हटल्यार तेंच्यांनी जेईक आनी एक हाडटा म्हटल्यार आनी तेंच्यांनी हांगासर स्पेशल ग्रामसभा घेता म्हटल्यार आमी तो प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हणटा शिवोलेन ग्रामसभा पयली जाली आनी ह्या ग्रामसभेक कितें असो इश्यूज येयले आनी कितें तुमी लोकांक जे ग्रामस्थांक सांगला की खंयचे प्रॉब्लमाचेर सॉल्व जातले अशें टोटल गांवची समस्या मेन म्हणजे आमच्या उदकाचे प्रॉब्लम ते प्रॉब्लम आमचो वॉटर प्लांट येवपाचो आहा तो एक सॉल्व जातलो सेकेंड थिंग आमचो लायटीचो अंडरग्रावंड केबलिंग येता आनी प्लस आमचे इंटरनल रोड जे आहा ते हॉट मिक्सिंगाची फायल आमची पास जालेली आहा ते करतले आनी फोर्थ म्हणजे आमचो हे म्हणटा पळय मेगा प्रोजेक्टाचे म्हणटा ते आमी टीसीपी जेन्ना एप्रुवल दिता तेच्या उपरांत आमकां येता आमी जे सगळे डॉक्युमेंट पळयता चॅक करता आनी आमी तेजेर तांकां हे दिता म्हणटकच आतां आमकां ग्रामस्थांनी सांगलां ते जेन्ना प्रोजेक्टाचे आमी तांकां हे दितली एनओसी दितली तेन्ना आमकां सांगलां लोकलांचे सायडीचे ते कोणाचे कितें आहा तर कोणाचे सपोज तांकां रोड ना जावं आनी कितें आहा तें पळया आनी मागीर दिया म्हणून लायटीची समस्या जर आमी पयली जाल्यार ह्या 8 दिसान बरीचशी लायट येता वयता जशें तुमी म्हटलें की अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें अंडरग्रावंड केबलिंग जातलें तेन्ना तुजी समस्या सॉल्व जातली अशें दिसता तुमकां ना म्हाका म्हाका चड करून म्हाका दिसता ते ट्रान्सफॉर्मर जाय पडटले आमकां व्हडले हे पळय ल्हान ट्रान्सफॉर्मर आहा तेका लागून आमकां लायट सरपंच लोकांची एक समस्या आसा की तो सोडिया फिडर म्हणटा तो रिसिफ्ट करचो आनी परत मान्य फिडराक हाडचो हे कित पर्यंत कशें कितें आहा हे सोडियांतले लोक हेच्या अगेन्स्ट आहा आमकां ते हे करून दिना तरी पूण आमचे MLA आहा ती ते इनिशिएटीव घेवन फॉलोअप करीत आसा कितें